गोंयांत फकत 15 दीस पावस पडलो, उपरांत पावसाचो थेंब ना. ह्या कारणाक लागून शेतकारांनी लायिल्ली रोपां आनी सगळीं शेतां आहा ती सगळीं पिड्ड्यार जावन गेली. रोपां आहा तो करपोन गेलो. उपरांत शेतकारांनी लुकसाण भरपाय दिवची म्हूण मागणी केल्ली. हे फाटभुंयेर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी ज्या शेतकारांक लुकसाण जालां त्या शेतकारांक लुकसाण भरपाय दितलो अशें आश्वासन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी दिलें. म्हादय अभयारण्यांतल्या जळवणे घसघशार परवानगी बगर प्रवेश केल्ल्या कर्नाटकांतल्या 5 विद्यार्थ्यांची रानां खात्याच्या कर्मचाऱ्यान सुखरूप सुटका केली. कर्नाटकाच्या पारवड वाठारांतल्यान प्रवेश केले उपरांत हे विद्यार्थी रानांत वाट चुकले. सोद मोहीम राबयत रानां विभागान त्या विद्यार्थ्यांक भायर काडले. मात वन्यजीव संरक्षण नेमांचे उल्लंघन केल्ल्या प्रकरणात 5 विद्यार्थ्यां आड गुन्यांव नोंद केला. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. राज्यांत रस्ते सुरक्षा हो म्हत्वाचो विशय जाल्लो आसा. रस्ते अपघाताचेर आळाबंद हाडपा खातीर आतां सरकारान AI कॅमेरे चालीक लायल्या. पुराय गोंयांत 26 सुवातींचेर हे AI कॅमेरे सुरू केल्या. येरादारी नेम मोडप्यांचेर सरळ कॅमेऱ्या वरवीं तालाव येतलो. देखून आतां येरादारी नेमांक सगळ्यांनी खरपणान पाळो दिवपाची गरज आसा. गोंय सरकारान स्कील डेव्हलपमेंट म्हटल्यार कुशळताय विकास हाचेर चड भर दिला. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां 180 कोटी रुपया हाचे खातीर सरकार खर्च करतले. सरकारान स्किलिंग, रिस्किलिंग आनी अपस्किलिंग हे गेली 2 वर्सां सुरू दवरला. इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट म्हटल्यार जे ITI आसा तालुकाचेर आनी कांय प्रायवेटय ITI आसात ताच्या माध्यमांतल्यान हे सगळें स्किलिंग करपाचें काम तेंच्यांनी सुरू केलां. स्कील डेव्हलपमेंट जे एंटरप्रेन्युरशीप डेव्हलपमेंट असो सरकाराचो मंत्र आसा. हाका लागून जायते क्लासीसय सरकारान सुरू केल्यात. कांय दिसां पयलीं म्हापशा वनरशॉप नांवाच्या कंपनी कडेन सरकारान काबलात केल्या आनी तातूंतल्यान तेंच्यांनी मशरूम ट्रेनींग दिवप सुरू केलां. अशेंच आणखी कांय MOU सरकारान सायनी केल्यात आनी सरकारान स्कील डेव्हलपमेंट करून लोकांची उदरगत करपाची, लोकांक एम्प्लॉयमेंट दिवपाचो असो एक हावेस बाळगलेलो आसा. 8 कोटी मोडून धोलबोडय सुमार 20 वर्सां उपरांत वास्कोच्या नव्या नुस्तें मार्केटाचें उक्तावण जालें. मात कांयच म्हयन्या उपरांत वास्कोच्या नुस्त्या मार्केटात सध्या बुरशेपणां पातळिल्ल्यान नुस्तेकारांक बरोच त्रास सोंसचो पडटा. जो मेरेन मार्केटांतलो प्रस्न तडीक लागना तो मेरेन आमी भितर मार्केटांत बसची ना अशें म्हणत नुस्तें विक्रेते हट्टाक पेटल्या. मजगतीं वास्कोच्या नव्या नुस्त्या बाजारात ड्रेनेजीच्या प्रस्नाचेर आमदार दाजी साळकारान स्पश्टीकरण दिलां. दर एका नव्या प्रकल्पाक सुरवातीक कांय अडचणी येतात अशें सांगून फुडल्या 15 दिसांनी ड्रेनेजीचो प्रस्न पुरायपणान सुटावो जातलो असो विस्वास ताणें उक्तायलो. भौशीक प्रकल्पांचें राजकारण जावचें न्हय अशें आमदारान आवाहन केलें.